वीरबाट स्पोर्टिंग क्लबान आयोजित केल्ल्या सिल्वर जुबली चषक 2025 ए साइड इंटरवर्ल्ड फुटबॉल सर्तीत आयोजक SC वीरभाटान उंजिरीम युनायटेडाक 4-0 गोलांनी हारयत उपांत्य फेरयेत प्रवेश केलो। हो खेळ कुट्टरेच्या सेंट अलेक्स चर्च मैदानार जालो। खेळाच्या 9व्या मिनटार लॉर्ड्स फेर्नांडीसान वीरभाटा वतीन पयलो गोल करीत क्लबाक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली। उपरांत उंजिरीच्या फ्लाय लुएसाक बरोबरी साधपाची संधी मेळ्ळी, मात बॉल गोलाच्या खाम्याक लागून भायर पडलो। सेकंड हाफात वीरभाटच्या फ्लॉयडान फर्नांडीस हाणें 35व्या मिनटाक गोल करीत आघाडी दुप्पट केली। रोखडोच विवान फर्नांडीसान 40व्या आनी 45व्या मिनटाक दोन कास्ताद गोल करीत स्पोर्टिंग क्लब वीरभाटाक सिल्वर जुबली चषक 2025च्या सेमी फायनलीत प्रवेश करपाची संद दिली। खेळात बरी कामगिरी दाखयल्ल्यान विवान फर्नांडीसाक क्लबाचे सदस्य कॅमिलो कास्ताना हांच्या हस्ते प्लेयर ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो। विवान फर्नांडीस आजची गेम तुका कशी लागली? आयची गेम बरी जाल्ली आनी कितें जावपा जाय आशिल्लें दिसलो तुका भितून? आनी मातशें पासींग जावपाक जाल्लें सगळें बरें जाता, सगळ्या प्लेयरान 100% दिला आपणें। तुगे गेम कशी जाल्लो रे? तू कशें ती गेम बरी जाल्ली। ओके, आनी आतां जे नवे प्लेयर आसा तांकां तूं कितें सांगपाक शकता? आतां भुरग्यांक प्रॅक्टीस करपाक जाय, तितून फ्री टायम मेळटा तेन्ना ती मुखार खेळपाक प्लेयर जावपाक।